साकोड्डेचे ऊस उत्पादक आता शेती व्यवसायाकडेन वळ्यात. राजेंद्र देसाय हांच्यांनी आपल्या जमनीत तवशीं घोंसाळीं, भेंडे वाल अशा भाजयांची लागवड करपाक सुरवात केल्या. ऊस फॅक्टरी बंद जाल्ल्यान आपणे भाजी पिकोवपाक सुरवात केल्या म्हूण राजेंद्र देसाय सांगता. सरकार ऊस फॅक्टरीच्या नांवान राजकारण करतात. कांय ऊस उत्पादकांक अजूनय पयशे दिवपाचे आसात अशें देसाय हांणी म्हळां. ही भाजी हांव लायता वर्सान वर्स लायता आतां जो 10-15 वर्सां भाजी लायता. तर भाजयेक आमकां प्रॉफिटेबल आसा आनी थोडो प्रॉफिटेबल ना असो परिस्थिती. कित्याक गेल्या वर्साक जे रेट आसलो तो गव्हर्मेंटान सामको कमी केल्लो रेट आनी तांकां आमी सांगून पळयलें तरी पूण आमकां तेंच्यान रेट दिवना. तर आतां जो रेट काडला आयज पासून पयरचे 1 तारखेच्यान तो मातसो आसा प्रॉफिटेबल आसा. तर एक म्हणल्यार कितें आसा आमकां हे आतां काकडी हेका कितें जाता, हेका हांगासर एक कसो वळ कसो जाता, तेका ती वखदां जी आसा ती हांगा मेळना. एका अशी वखदां जी आहा ती हांगा मेळना. तेज्या कारणान आमी समज 100 किलो येयली काकडी दिता बाजाराक म्हणजे हॉर्टिकल्चर तेंच्या हितून, जाल्यार आमकां 10 ते 15 किलो रिटर्न येता. तेजेर गव्हर्मेंटान आमकां ते कितें आमकां नॅचरल म्हणून आमकां काय करूं शकना हेजेर. आनी तशें जाल्यार आमकां लॉस जाता. 15 म्हणजे आतां समज 30 रुपयान सुद्दां आहली जायत 15 ते 450 रुपया आमचे परत रिटर्न वयता. ते लॉस पडटा. म्हणजे तेजे गव्हर्मेंटान कितें तरी एक आयडिया करपाक जाय हेजेर. दुसरें म्हटल्यार काकडी लावपाचें आमी केन्नाच्यान घेतले आमी पावस येवच्या पयलीं 1 म्हयनो पयलीं आमी बी घालता हेजें. आनी ही वरायटी आसा ती राधिका वरायटी म्हणून ही आमी बेळगांव कोल्हापूरच्यान हाडटा. गोंयान हे बी मेळना, आतां मेळटा हितून खबर ना म्हाका, पण हे क्वॉलिटी हेजी बरी आसा. हायब्रीड बी वरायटी ही खूब म्हारग आसता बी हेजे. जवळ जवळ 30,000 रुपया ते 32,000 रुपया किलो आसा बी. आनी ते आमी भायल्यान हाडटा. आनी हितून हे आमी सगळें काडून आमी हॉर्टिकल्चर हे कितें आसा हेजो एक म्हणल्यार पयल्यान काडची पडटा ही. ना जाल्यार ही अशें जालें की पळय अशें जून जाता. ह्यो आतां ह्यो जून जाले काकडी. हेजी कितें केलां वयर अशी हे बांदल्या तार बांदल्या अशी, आनी हेका अशी एक्चुअली तारीन जावंक जाय आसलें तें किंवा वायरीन, पूण ते त्या कोरोना हितून कोवीड टायमार आमकां काय मेळोंक ना. तेन्ना आमी ते सुतयेन बांदले आनी अशें हें घातलें शिरी घातली. तेन्ना ते आमकां हें प्रॉफिटेबल जालां. आनी तें कितें जाता तें जमनीर आमकां ते घातल्या कारणान तेजे जीव चड बसता तेजेर आनी तेका लागून थंय लॉस चड पडटा. म्हणून हें आमी अंदून नवीनच केलां. ना इतले वर्सां आमी हें करना. तेन्ना ही कितें जाता अशी सुद्दां लांबली म्हणटकूच अशी वांकडी जायना आनी तेजी ती वांकडी जाता. जमनीर आहा ती अशी वांकडी जावन पडटा. तेन्ना हे फायदेशीर केल्ले आसा. सो ह्या वर्सा व्हडलेशे लॉस जावपाना अशें जाल्यार म्हाका दिसता. कित्याक अजून सुद्दां आमची इल्ड बरें आसा सध्या तरी. सो बिसायड तवशी आनी कितें लायलें? आनी दुसरें दोडगी लायिल्ली आसा. दोडगी राधिका वरायटी लायिल्ली आसा. आनी तेका हांव दोरयेचो माटो घालून सगळें तशें बांबू घालून तेका तशेंच हे करता. आनी मेन म्हटल्यार हांवें कितें केलां ह्या वर्साक आमी गव्हर्मेंटान आमकां ऑर्गेनीक म्हणून एक ट्रेनिंग दिल्लें. त्या हेच्या प्रमाणे आमी गोमुत्रा पासून तयार केल्लें जिवामृत आनी दशपणे अर्क ते केल्ले तयार आमी ते मारलेले. हेका आमी चडशे ऑर्गेनीक केल्ले प्लॉट आनी बरो रिजल्ट बरो येयल्लो आसा हेजेर. मातशें पावसान मातशें आमकां 8 दीस कंटिन्यू पडल्या कारणान आमचें मातशें हें मातशें कमी. पूण आतां ओके जाता सद्या हें आसा. सेटींग सुद्दां बरें आसा तेंचे सेटींग सुद्दां म्हणजे एक कळी आहा पळय न्हू ते सुद्दां बरें येयल्ले आसा हेका. तेन्ना भायर भेंडे बीन लायले? भेंडे लायल्या. तेन्ना भायर भेंडे लायल्ले आसा, वाल लायल्ले आसा. हे आमचे वर्सान वर्स आतां चालू आसा सद्या. कित्याक कारखानोय आमचो सद्या बंद पडलेलो. तो आज जाता फाल्यां येता, आज जाता फाल्यां येता हें करता, पूण तेजें कांय उत्तर मेळना. हेवटेन तेवटेन राजकारण चल्लेलें आहा. तेवटेन सगळें शेतकऱ्या भितर फाटाफूट जाल्ली आसा. हितून सगळे गव्हर्मेंटाक चान्स पडलेलो आहा. तेन्ना हांवूय एक आमी भाजीचो हें केल्लो आहा तरी पूण आमी ऊस लायल्लो आसा तेवटेन. ऊस ह्या फावट वार्षिक लायत त्या प्रमाणे लायला काय कमी लायला? ना, ऊस लायलो म्हणजे कितें आमकां जे पयशे मेळपाचे आसले शेतकऱ्यांक ते पयशे थोड्यांक मेळ्ळे आनी थोड्यांक आतां मेळ्ळे. ते बी लेट मेळ्ळे. मेळप केन्ना पयशे आमकां डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी इतले हेच्या पयलीं आमकां ऊस लावन काडूंक जाय आसलो. पूण हे पयशे केन्ना मेळ्ळे आतां पयर. ते बी आमी आतां जेन्ना आंदोलन करता आनी तांकां नोटीस जेन्ना येता तेन्ना आमकां पयशे धाडले तेंचे. नाल्यार पयशे आमकां घालून नासले आनी ते बी अर्द्यांक घातल्या कारणान लोकांची आतां सद्याक थोड्यांक घातल्या थोड्यांक घालून बोबत चल्लेली आसा सगळ्यांच्यो. सो ह्या वर्सा ऊस कितें करतले तुमी? ह्या वर्सा ऊस आमी तांकां सांगलेलें आहा. पयलो मिटींग घेवन सांगलेलें आहा तुमी आमी ऊसाचें कितें सांगा आनी आमकां भितरले हें करा म्हणून. कित्याक बेगीन जाता तितले कारखानो तुमी चालू करता काय ना आमकां बेगीन सांगा म्हणून. एडमिनिस्ट्रेशनाला आपण हें करता म्हणून वयर लेटर धाडून सांगता म्हणून तांकां हें दिल्लें आसा ऑलरेडी. सो म्हाका दिसता ह्या वर्सा खूब लोक ऊस कमी लायला आसतलो काय? ऊस कमी लायलात, ऊस कमी आसात. म्हणजे पोरच्या इतलो ऊस आसा. कित्याक पोरूच जो ऊस पयसो गेल्लो ऊस धाडलेलो तांकां पयशे मेळना अजून. गव्हर्मेंटान दिले ते पयशे मेळना. खंयचे सारे तरी खंयचे हाडटले लोक सदी सोसायटींतल्यान बँकेंतल्यान रीण काडून खंयचे सदी हाडटले. 2 वर्सां अशें रडयता आहा आमकां. तेन्ना आमी ते बेगीन कितें आमकां हें दी आन्सर दिया म्हणून सांगलां तांकां. ताका लागून जर फॅक्टरी चालू आसली जाल्यार ऊस हो कमी जानासलो. आनी ते जरी म्हणटा आतां ऊस कमी जाला फॅक्टरी लॉस चलता म्हणटा न्हू, ही गव्हर्मेंटाची सगळी चूक आहा भितर. कितले वाटी सांगलें तांकां जर तेंचे फॅक्टरी चालू केली जाल्यार आमी ऊस सोडचोच नासलो न्हू. RDX गोवा खातीर साकोड्डेच्यान विदिता प्रभू.